हांव काउन्सिलर वार्ड नंबर 9 चिंचोली म्युनिसिपालिटी रियाज बेग हांव तुमकां सांगूंक सोदता की आमचें काम आसा नेटान रोड वायडनिंग ब्रिज टू हॉस्पिटल चालू आसा आनी तुमी बॅकग्राउंडान पळयता आसतले की JCB कटिंग करतात आनी लोकांकूय हांव थँक्स म्हणटा की आज पर्यंत तेंच्यांनी सहकार्य केल्लें आसा आनी लोकांक हो रोड वायट जाल्लो जाय। कदाचित आमी रिक्वेस्ट हे करता की प्रयत्न करता की हे जवळ जवळ 1-2-3 म्हयन्यान काम कंप्लीट जावंक जाय जेणे करून सगळे लोकांक हांगासरले चिंचोलचे म्युनिसिपालिटी एरियेक सगळ्यांक हेचो फायदो जावचो आनी ट्राफिकूय वाडलेली आसा तेन्ना ट्राफिकूय मातशी सुरळीत जावची हेका लागून परत एकदा लोकांचो धन्यवाद हे करता कित्याक तेंच्यांनी हांगा सहकार्य केल्लें आसा आनी काम जोरात चालू आसा। जवळ जवळ 7 कोटी सँक्शन जाल्ले आसा। हे कामा बरोबर आमी वॉटर पायपलायन आसा WRTची ते भितर घालूंक सोदता आनी ते पायपां बी हाडून दवरला ते कामाक लागून उरला आनी ते कॉन्ट्रॅक्टरान म्हाका सांगिल्लें आसा की 10 तारखेच्यान ते सुद्दां करता कित्याक जमनीन पायपलायन केले उपरांत जे वाडयल्ली जागा आसा तेजेर रस्तो जातलो आनी खांबे आसा खांबे शिफ्टींग करूंक जाय कित्याक खांबे घातलेले आसा एक्सटेंड रोड वाडयला तितून पण वायरी अजून लोमकळटे आनी खांबे मदीं आसा पावसाक लागून काम मातशें डिले जाल्लें कित्याक ते खांब्यार जर चडून काम करतले जाल्यार पावस पडटलो पण आतां पावस गेल्लो आसा तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन आमकां कोऑपरेट करचें आनी ही सबन लायन आसा न्ही ती शिफ्टींग करून दिवची। ते फाटले जे तुमकां हितून बॅकग्राउंडान दिसता JCB आनी लोक काम करतात म्हणून तो रोड कटिंग करतात हो रोड जो आसा हो वाटरदेव आनी कॉस्मे फार्मा थंय वयता तर तेका लागून आमकां ती क्रॉस ड्रेनेज आशिल्ली ती अशीर जाल्ली पायप घातलेले तेका लागून जेणे करून पाणी रस्त्यार येतालें आनी रोड फ्लोट जातालो उदकान आतां तशें जावचें ना वेवस्थीत गटर सिस्टम केल्ली आसा आनी रोड कटिंग करून आयज 1-2-4 दिवसांत आमी तो सुद्दां रस्तो सुरळीत करतले आनी ताका दुसरो जो पर्यायी रस्तो आसा तो हांगाच्यान आमचे बिल्डिंगेनसून आमची शेटी रेजिडेन्सी हांगाच्यान गाडयो काडटले अशी वेवस्था केल्ली आसा।